की आयसीयून बी स्पेशली जेन्ना आमी तो व्हेंटिलेटर यूज करता किंवा कॅथेटर्स यूज करता आमी हे हॉस्पिटल अक्वायर्ड जाले. तर हांगा आमी कितें रोल आसूं शकता, कारण हांगा पेशंटाचो व्हडलोसो रोल आसना. सो टू बी व्हेरी फ्रँक, लेट्स कम टू अ कॉमन कन्सेन्स. कारण हांगा पेशंट कितें करूं शकता, पेशंट कांयच करूं शकना. व्हेंटिलेटर तुमी लायता एक्झाम्पल, किंवा कॅथेटर तुमी घालता, किंवा आनी जे कितें भितरली जी ही सगळी भितरली इंट्रिकसीज आसा दॅट यू नो बेटर. सो पेशंट हॅज नो. सो हाऊ वी कॅन स्टॉप दीस, कारण वी ऑल्सो हॅव अ बिग रोल टू प्ले. बरोबर. सो हाऊ वी कॅन स्टॉप दीस बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल. आता हॉस्पिटलान एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टन्स हे आता प्रिव्हेंट करपा खातीर ताका आमकां एंटी मायक्रोबियल स्टिवर्डशिपाची गरज आसा. आता एंटी मायक्रोबियल स्टिवर्डशिप म्हणजे कितें? एंटी मायक्रोबियल स्टिवर्डशिप म्हणजे राईट यूज ऑफ एंटीबायोटीक टू राईट पेशंट एट राईट टायम, राईट डोज, राईट फ्रिक्वन्सी. सो हे टू प्रिव्हेंट कितें मिसयूज ऑफ एंटीबायोटीक एट प्रेझंट आनी तुजे फ्युचर पेशंट्सान. आता हे आता एंटीबायोटीक स्टिवर्डशिप आता हे इम्प्लिमेंट करपा खातीर एंटीबायोटीक स्टिवर्डशिप प्रोग्राम म्हूण आसता. डेट इज बेसिकली अ स्ट्रॅटजी हे ऑर्गनायज्ड वे ऑफ इम्प्लांटींग दीस. सो हे आता एंटीबायोटीक स्टिवर्डशिप प्रोग्राम आता इम्प्लिमेंट करपाक एक टिमाची गरज आसता जी हॉस्पिटलान फॉर्म करतात.